च्या आदाराक तूं गेलोय. आमची काळजां कोंतिनान दुखी नासलेल्यान थंय उकोड. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटोय गराय आयज आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बुगोश, आनी आमकां तायणे पडून नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सांज जुजे वाजार तो सुर्या जेजूचो उसवाड परजो लायताय. आमचे पासोद माग सायबा जेजूच्या सिंसा. सांज जुजे वाजार तो सुर्या जेजूचो उसवाड परजो लायताय. आमचे पासोद माग सायबा जेजूच्या सिंसा. सांज जुजे वाजार तो सुर्या जेजूचो उसवाड परजो लायताय. आमचे पासोद माग सायबा जेजूच्या सिंसा. सांज जुजे वाजार तो सुर्या जेजूचो उसवाड परजो लायताय. आमचे पासोद माग सायबा जेजूच्या सिंसा. सांज जुजे वाजार तो सुर्या जेजूचो उसवाड परजो लायताय. आमचे पासोद माग सायबा जेजूच्या सिंसा. सांज जुजे वाजार तो सुर्या जेजूचो उसवाड परजो लायताय. आमचे पासोद माग सायबा जेजूच्या सिंसा. सांज जुजे वाजार तो सुर्या जेजूचो उसवाड परजो लायताय. आमचे पासोद माग सायबा जेजूच्या सिंसा. सांज जुजे वाजार तो सुर्या जेजूचो उसवाड परजो लायताय. आमचे पासोद माग सायबा जेजूच्या सिंसा. सांज जुजे वाजार तो सुर्या जेजूचो उसवाड परजो लायताय. आमचे पासोद माग सायबा जेजूच्या सिंसा. सांज जुजे वाजार तो सुर्या जेजूचो उसवाड परजो लायताय. आमचे पासोद माग सायबा जेजूच्या सिंसा. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आद्यान तसो सर्वोत्तम आमीन. तिसरो गूट. सांज जुजे वाजार जेजूची बरी खबर पयशिल्ल्या लोकांक तुवें दिली. आयजूय जेजूचें राज वाडोवंक आमकां तुजी उर्बारी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुवें नांव पवित्र जावं, तुवें रायज आमकां येवं, तुजे खोशी स्वर्गाक जाता तशें संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बकोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सांज जुजे वाजार तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सांज जुजे वाजार तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सांज जुजे वाजार तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सांज जुजे वाजार तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सांज जुजे वाजार तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सांज जुजे वाजार तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सांज जुजे वाजार तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सांज जुजे वाजार तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सांज जुजे वाजार तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सांज जुजे वाजार तूं सुर्या जेजूचो उजवाड परजो लायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. मोहिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. चवथो गूट. सांज जुजे वाजार पिडेक सांपडलेल्यांक कुडी आत्म्याचो इलाज दिलय. आयजूय तुजी मजत मागतल्यांक पिडेवंतांक बरी कर. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटोय गराय आयज आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बुगोश, आनी आमकां तायणे पडून नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सांज जुजे वाजार तो सुर्या जेजूचो उसवाड परजो लायताय. आमच्या पासोद माग सायबा जेजूच्या सिंसा. सांज जुजे वाजार तो सुर्या जेजूचो उसवाड परजो लायताय. आमच्या पासोद माग सायबा जेजूच्या सिंसा. सांज जुजे वाजार तो सुर्या जेजूचो उसवाड परजो लायताय. आमच्या पासोद माग सायबा जेजूच्या सिंसा. सांज जुजे वाजार तो सुर्या जेजूचो उसवाड परजो लायताय. आमच्या पासोद माग
मार्क साहेबा जेजूच्या सिसा San Jose Vazat Surya Jesuचा उजवाड पोरजोळायताय आमच्या पासत मार्क साहेबा जेजूच्या सिसा San Jose Vazat Surya Jesuचा उजवाड पोरजोळायताय आमच्या पासत मार्क साहेबा जेजूच्या सिसा San Jose Vazat Surya Jesuचा उजवाड पोरजोळायताय आमच्या पासत मार्क साहेबा जेजूच्या सिसा San Jose Vazat Surya Jesuचा उजवाड पोरजोळायताय आमच्या पासत मार्क साहेबा जेजूच्या सिसा San Jose Vazat Surya Jesuचा उजवाड पोरजोळायताय आमच्या पासत मार्क साहेबा जेजूच्या सिसा San Jose Vazat Surya Jesuचा उजवाड पोरजोळायताय आमच्या पासत मार्क साहेबा जेजूच्या सिसा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आद्यान तसो सर्वता आमेन. पांचवो गूढ सांज जुजे वाजा बागयोन पुणी जिवीत जेवन केंडीक तुवें ह्या संवसाराक तुवें दोळे दांपले. आमकां शेगुणी जिवीत जेवंक एक भाग्यवंत मरण फावो कर. आमच्या बापा सगळींच्या तुवें नांव पवित्र जावं, तुवें रायज आमकां येवंक, तुवें कशी सर्गार जाता तशें संवसारान जावन. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळणेर पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सांज जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सांज जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सांज जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सांज जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सांज जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सांज जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सांज जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सांज जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सांज जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. सांज जुजे वाजा तूं सुर्या जेजूचो उजवाड पडजोळायताय. आमचे पासत माग सायबा जेजूच्या शिसा. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या. आनी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. सांज जुजे वाजा आमचे पासत माग पासोळणी फावो जावच्या प्रार्थुया. देवा तुज्या याज्ञिकाक सांज जुजे वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजेरयेचे शिमे पर्यंत पडजोळायली. तुज्या चाकराक तुजे देवीक उतर परगटूंक आमकां उत्तम जिविताची देख दिली. आमी आमच्या झुजान आनी अस्कोतकायेन आनी पुनवंत जिवीत जोडूंक आनी ताचे मजतीन आमचो भावार्थ अदीक अदीक वाडोवंक आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमी जावंक मागता. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमेन.
सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकारी आयचे मिसाचे बेटेन आयज निमणे नोवेन बागेवन जुजे वाजाचे परबेक आमची सगली मागणी ताचे मजतीन देवा मुखार आमी दवरुया. तेच बरोबर आयज आमचे दुसरे नोवेन बोपाट सायबिणीचे परबेची तयारी सगल्या आवयां पासत आनी आवयच्या बेसार आसात तांचे पासत आमी मागुया. आयचे इंतेसांव आमी भेटयता देवाक दिनवासून जोनस द कोस्ता आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासता. सगळीं कोण बरी नात तांचे पासत मागुया. एनियल फेर्नांडीस आपणा पासत मागूंक लायता ताका बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागुया. हेर सगळीं कोण बरी नात तांकां सगल्यांक भलायकी दी पेकोणेचो हात लाय म्हूण मागुया. इतलोसो वेडोगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, बागेवन सुजे वाजाचे परबेचे तयारेचो आयज नवो आनी निमाणो दीस. आयच्या नोवेनाचो विशय म्हणल्यार आमचे मायमारेचो निजमोग करूंक आनी तिची भोक्ती वाडोवचे प्रयत्नांनी आमचे शिराव. बागेवन सुजे वाजाक ल्हानस्तावन मारेची भोक्ती आसली. तो सायबिणीचो तेस चुकयनासलो. बागेवन जुजे वाजा भाशेन मारेचो निजमोग करूंक आनी तिची भोक्ती आमच्या जिवितान वाडोवंक कृपा ह्या मिसाचे बेटेन मागतना आयज डायोसिजे पाद्री आनी म्हत्वाच्या आनी देव आपयणाचे वावरा पासत मागतना आमचे फिरगोजेन चालू आसलेले बोपा सायबिणीचे देवसा वरवीं आमचे आवयक शांती समाधानाची देवा पेल्याच्या मोगाची मागण्याची यात्रा कर म्हूण ह्या मिसांत मागुया. आमची माय मारयेचो निजमोग करूंक आनी तिची भोक्ती वाडोवच्या प्रयत्नांनी आमचे शिराव. बागेवन जुजे वाजाचे मजतीन आमी सायबिणीची गुलामां जाल्यार जायते पावटी आमी ही भोक्ती वाडोवंक प्रयत्न करूंक ना. जायती निबांग वडे दिल्यात. आमच्या घरान तेर्स पासून करपाक जायते पावटी आमी आडकोडी घाल्यात. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुपविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून कळोन विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुदान सकवाल मागीर सगळ्या देवतांकां पडटा आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा आमी तुका उलो मारता आमची मागणी दोयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. सामुएलाच्या पुस्तका वेले वाचप. बेजमीचे कुडयेंत कीस नांवाचो एक मनीस आसलो. तो अबियेलाचो पूत. अबियेल जेरोराचो आनी जेरोर बेकोराताचो. बेकोरात आफियेचो आनी आफिया जेमिनीचो पूत. कीस नीज
बेजमिलो आनी गिरेस्त मनीस आसलो. ताका सावलू नांवाचो एक पूत आसलो, रुपान सोबीत आनी लांबायेन उंच. सगल्या इस्रायलितां मदें ताचे वन सोबीत आनी कोणूच नासलो, आनी हेर सगलीं उंचायेन ताच्या भुजांक मात पावतालीं. किसाचीं सावलूच्या बापायचीं थोडीं स्त्री गाडवां सांडलोलीं. देखून किसान सावलूक म्हणलें, म्हज्या पुता, तुज्या बरोबर एका चाकराक घेवन वच आनी स्त्री गाडवांची सोद कर. एफ्रामाचे दोंगर उतरून ते शालिसाच्या गांवांत पावले, पूण तीं तांकां मेळूंक नात. उपरांत शालिमाच्याय गांवांत ते गेले, पूण थंयसरूय तीं मेळ्ळीं नात. मागीर बेजमीच्याय गांवांत गेले, आनी थंय बी तीं तांकां सांपडूंक नात. सामुएलान सावलूक पडयलो तेन्ना सोरेस्परान ताका म्हणलें, जाची खबर हांवें तुका सांगलोली तो होच. तो म्हजे पोरजे वयर राजवडकी चलयतलो. आनी दारवंट्याशी पावतोच सावलू सामुएला बोगलेक येवन म्हणलें, रिशी खंय रावता तें तुमी म्हाका सांगशात? सामुएलान सावलूक जबाब दिलो, हांवूच तो. म्हजे मुखार एक सोपुल्लो दोंगर आसा, थंय वच आनी आज तूं म्हजे बरोबर जेवतलोय, आनी फाल्यां सकाळीं हांव तुका घरा वचूंक दितलो, आनी तुज्या काळजांत आसा तें तुका उक्तें करतलो. सामुएलान तेलाची एक शिंसली घेतली आनी ती सावलूचे तकलेर ओतून ताचो उमाव घेतलो आनी म्हणलें, पळय, सोरेस्परान तुका आपले इस्रायल पुर्जेचो राजा कसो मागला. तूं सोरेस्पराचे पुर्जेचेर राजवडकी चलयतलो आनी तिका भोंवतणच्या दुस्मानाच्या हातांतली निवारतलोय. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब, सोरेस्परा तुजें बोड राजाक आनंद दिता. परतून म्हणुया, सोरेस्परा तुजें बोड राजाक आनंद दिता. सोरेस्परा तुजें बोड राजाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जोयतान कितलो म्हूण तो संतोश भरीत जाता. ताच्या काळजाचे अंत्रेक तुवें बागयल्या. ताणें केल्ल्या मागण्यांक तुवें ना म्हणलें ना. जबाब, सोरेस्परा तुजें बोड राजाक आनंद दिता. उत्तम वरदानां घेवन तूं ताका मेळूंक आयलोय. निर्बेल भांगराचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालोय. ताणें तुजे लागीं जिवीत मागलें आनी तें तुवें ताका दिलें. पिणकेचे पिणकेक तोखता बाळटा तसलें जिवीत. जबाब, सोरेस्परा तुजें बोड राजाक आनंद दिता. तुवें दिल्ल्या जोयतान ताका व्हरतो मान मेळ्ळो. दोबाज्यान आनी मोहिमेन तुवें ताका भरलोय. सदांकाल ताचेर तुजो आशिर्वाद देंवयताय. तुज्या दर्शनाचेर संतोशान ताका संतोश भरीत करताय. जबाब, सोरेस्परा तुजें बोड राजाक आनंद दिता. उडगार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक सोरेस्परान म्हाका धाडला. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्यो. 6व्या म्हयन्यान नाजारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारान देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. आनी तिचेशी भितर वचून देवदुतान म्हळें, नोमान कुरपेन बुल्लले, सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदुतान तिका म्हळें, भिवू नाका मारी, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस्त जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्वराचो पूत म्हणटलीं आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण सर्वेस्पोर देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या घराण्यांचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो. ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी परमेस्वराची शक्ती तुजेर सावडी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एक पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा परमणे. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. गणी तुका क्रिस्त. प्रिच्या भाव भयणीनो, भाग्योन तुजे वाज ल्हान भुरगो थावन वाडोवन व्हडलो जालो आनी यादनीक जालो आनी यादनीक कसो आपले मिसांव जियेता तेन्ना पासून आंकवार मरयेचो वो सायबीण मांयचो भोक्त. आनी सायबीण मांयचो भोक्त कसो ल्हान आसतना तावन तेरसाच्या मोगाचो. तेरसाचो मोग म्हणटा तेन्ना सांजेर घरा लागीं तेर्स करतलो त्या तेर्साक रावपाचो न्हय. इस्कॉलाक येता वेता आसतना खंय जुजेवाज आपल्या हातान तेर्साचें कोत घेवन तेर्स करतालो. इल्लोसो पासून वेळ आपणाक मेळ्ळो बेश्तो फ्री टायम कसो जाल्यार असल्या वेळार तेर्स करतालो, तेर्साचे मागणी. आनी ह्या तेर्साचे मागणी आंकवार मरेचो मोग जरी तर ताच्या काळजान घालता जाल्यार हेच आंकवार मरेची देख घेवन जें कितें आपलें मिसांव तो मागीर यादनीक कसो जियेतलो, जावं मंगळुरांत वचोन वो सेलावांत वचोन थंय आंकवार मरेचे गूण एके भाशेन आपल्या जिवितांत ताणें आपणायल्ले दिसती पडटा. जुजेवाजाचें ऑर्डिनेशन 1676 वर्साक जालें आनी रोखडोच 1 वर्सा भितर आतां जी सांकवाडेची आदली इगोर्ज आसा, जो ह्या दिसांनी नोवेना चलतात, ती इगोर्जेन ती सायबीण मांयक भेटयल्ली इगोर्ज भलायकेचे सायबिणीक ते इगोर्जेन वचोन आपली गुलामपणाची चीट ताणें बरयली आनी हे गुलामपणाचे चिटीन खेरीत भाशेन तिचो आदारूय मागलो. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी ह्या निमण्या दिसाक आसा नोवेनाच्या ह्या विशयाचेर नियाळ करता, आंकवार मारयेचें वो आंकवार मारिया जुजेवाजाच्या जिवितांत खंय आसा जाल्यार आमच्याय जण एकल्याच्या मिसांवान आंकवार मारयेचें आसणें आसा. भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, ही खबर आमी जायते फावटी आयकल्या. आंकवार मारिया देवान विचून काडलोली आनी विचून काडलोली देवाच्या पुताक ह्या संवसारान हाडूंक.
आनी हो देवाचो पूत जो मनीस जाला तो बेश्टो सादो भुरगो न्हय. ताचे विशीं जायतीं बाकितां केल्यात. ताचे विशीं आदी फुडें जायतीं बाकितां आसलीं. आनी आंकवार मरीक जेन्ना ही खबर आंज बडवो दिता की हो देवाचो पूत तुजे शीं येतलो, तुजे वरवीं ह्या संवसारान येतलो, पवित्र आत्मो हो देवाचो आत्मो तुजेर सावळी घालतलो, देवाच्या आत्म्याची सोक्ती तुजेर सावळी घालतली आनी तूं ह्या एका पुताक जल्म दितली आनी हो पूत राजवट चलयतलो. आनी ताची राजवट केन्नाच सोंपची ना. जाकोबाच्या घोराण्यांचेर सासनाच्या सासनान तो राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्ना सोंपचें ना. भाव भयणीनो, राज्याची खबर करता आसतना आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां जें कितें पर्जेन मागलोलें देवा लागीं आमकांय राजा जाय, जे भाशेन दुसऱ्या राष्ट्रां लागीं राजा आसात. आनी देवान सामुएलाक धाडलो आपले पर्जेक पयलो राजा वेंचून काडून. आनी हो पयलो राजा जालो सावलू. आनी सावलूक जेन्ना वेंचून काडलो तेन्ना देवाची सगली सोक्ती एके भाशेन ताका फावो केली. वो देवाची येवजण जी आसा ती घडये सावलूक समजची ना, पूण जी जाणवाय राज चलोवपाक जाय आसली ती ताका फावो केली. मनीस कसो देवाचें काम आपूण ह्या संवसारान करता हें ताणें समजूंक जाय आसलें. आनी सुरवातेक दुबाव वेरेत सावलू देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेलो. जें कितें सामुएलान वेंचून काडून ताका पाठयल्लो तें ताणें केलें. पूण लुहान जेन्ना ही पदवी आपल्या हातान येवंक लागली तेन्ना ताचें मन बदल्लें, वो मन खडसरलें एके भाशेन. आनी देवीक वस्तू करपाक जाय आसली, वो देवाची खुशी करपाक जाय आसली, आपणाची खुशी करूंक लागलो. भोव करून जेन्ना ताका दुसऱ्यांची जेलसी जाली, नाटकाय जाली. दाविदाची एक भुरगो कसो ताणें जें व्हडलें काम केलें, गोलियत हाका मारून उडयलो, पर्जेक सोडयले आनी लोक ताची तोखणाय करतालो दाविदाची, तेन्ना हो राजा नाटकायेन बोल्लो. देवाची वाट सोडली आनी मनशांची वाट धरली. आनी असल्या वेळार मागीर देव ताका परतून खाला उडयतलो. आयज आंकवार मारिया आमकां जोणेकल्याक हीच खालतिकाय सांबाळूंक आपयता. आमी खंयच्याय पोजिसांवाचेर पावूं, राजा जावं, आमदार जावं, मंत्री जावं, वो कसली व्हडली जुट्टी आमकां मेळूं, जो कोण आपली खालतिकाय सोडटा आनी ह्या व्हडपणान आनी हे नाटकायेन जी येता तो सकयल पडटाच. जे कोण अहंकारी जातात ते सकयल पडटातूच. आतां दिसती पडटलें आमकां जेन्ना एलिसांवां येतात तेन्ना कितले जाण अहंकारी सकयल पडटात ते. जाल्यार भाव भयणीनो, जुजेबाज जेन्ना मारयेक आपलो नमुणो म्हणून घेता तेन्ना तिका परनीपाट आनी नमस्कार करप न्हय, ओ वर्शीप ही न्हय, पूण खेरीत भाशेन तिची देख घेवंक, तिची सासाय घेवंक, तिची मजत घेवंक आपल्या वावरान आनी तिची देख घेवन तिचे सारको आपुणूय जावंक. तर हें देवाचें राज तो परगडटलो म्हूण हो देवाचें राज ताचे वरवीं सदांच चलतलें म्हणटात तें आपल्या उतरांतल्यान जें कितें शिकयतालो जेजू पर्जेक, ज्यो मिलाग्री करतालो पर्जे पासत, तातूंतल्यान आमकां दिसून येता. तर देवाचें राज आयज आमकांय जाय, देखून आमी नव्यान भावार्थान विस्वासान तेंच मागूंक जाय जें आमी आमच्या बापाच्या मागण्यांत मागता. तुजें राज आमकां येवं. तर देवाचें राज जरी तर आमकां येतलें जाल्यार आंकवार मारीचे गूण आमकां भोव गरजेचे. देवाचे कुशेक आमी उक्तीं रावूंक, आमचे लागीं प्रश्न आसा ते आमी विचारूंक आनी देव जे आमकां जबाब दिता ते आमी घेवन फुडें वचूंक. आंकवार मारी भाशेन खालती जावंक गरजेचें आनी हे खालतीकायेन आनीक देव आमकां दिता ती देणी घेवन दुसऱ्यांचे सेवेक वचप एकदम गरजेचें. जे भाशेन ती एलिझाबेथीची सेवेक रोखडीच धांवली जेन्ना ही बरी खबर तिका मेळ्ळी. जुजेबाजान हे भाशेन जायत्यांची सेवा केल्या, सदांच खालती रावला, पांयांक वाणू पासून घालिनासतना हे जमनीचेर बेस्ते पांयांनी गेला आनी हेच खालतिकायेन देवाचें राज परगटपाचे आशेन वेगवेगळीं रुपां पासून घेतल्यात. पन्याळ सोंपयता आसतना जुजेबाज जेन्ना सेलावान शिकयतालो, हो
लिप चोरया वचून मिसां करतालो. थंयसर सरकार आसता तो डच सरकार, डच म्हणटा ते होलंड हांगाचे प्रोटेस्टंट. म्हणटच कातोलिकांक थंयसर आपलो धर्म परगटपाक तांणी बंदी घातलेली आसली. आनी जेन्ना तांच्या कानार पडलें की हो एक कातोलिक पाद्री हांगासर आयिल्लो आसा आनी लिपचोरया वचोन साक्रामेंत भेटयता, तेन्ना ते ताका सोदूंक सोल्दाद धाडले. आनी एक दीस असोच ही मिसाची भेट लोकां पासत करता आसतना हे सोल्दाद आयले, सैनीक आयले. लोक भिवून पळून गेलो. जुजेबाज सगल्यो मिसाच्यो वस्तू बरे भाशेन पॅक करून बरे भाशेन बंद करून त्यो घेवन तांचे मदींतल्यान खंय चलोन गेलो, पण कोणेच धरूंक ना. आनी धरना जावपाचें कारण कितें? जेन्ना जुजेबाज वेतालो चलून सुसेगाद आपल्यो वस्तू मिसाच्यो वस्तू घेवन, तेन्ना खंय ह्या सैनिकांक तांचे मुखार एक अस्तरी उबी रावली धवी फुल्ल घालून. आनी त्या सैनिकांक खंय तिणें विचारलें, तुमी कोणाक सोदतात? जें दिसणें तांच्या मुखार तांकां दिश्टी पडलें तें पळोवन खंय हे सैनीक भियेले आनी जुजेबाजाक धरचे बदलेक तेय थंयसरले पडून गेले. दुसऱ्या दिसा जेन्ना खंय ते परतून आयले पळोवपाक, तेन्ना सायबीण मांयचे इमाजी बगर आनीक दुसरें कांयच दिसूंक ना. म्हणटच सायबीण मांयन आपल्या ह्या चाकराक, जुजेबाजाक, यादनिकाक सांबाळलो, राखलो आनी देवाचो वावर जो तो करतालो तो बंद करूंक कोणाच्यान जावंक ना. तर आमकांय जें कितें आमी बरें करता, सायबीण मांयचे मजतीन आनी सायबीण मांयची देख घेवन आनी तिच्या आसऱ्याखाल करता तेन्ना आमचेय सगळे असल्यो मिलाग्री घडपाक शकता. विस्वास धरुया, भावार्थान चलुया, सायबीण मांयची देख घेवया आनी जुजेबाजा भाशेन आमचें मिसांव फुडें व्हरत रावया. सगळीं उबी रावया. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धार्मीक वडिलांनी बागेवन जुजेबाजाचे देखीन आमचे माय मारयेचो नीज मोग करूंक, तिची आनी बोव करून तिच्या तेरसाच्या मागण्याची भोगती आपल्या आनी पोरजेच्या काळजांनी वाडोवंक मागतना चालू आसलेले परिशदेचो ओत्मीक फोल हे दिशेन आमचेर पवित्र सोबेक भरपूर येवचो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी आपल्या धर्माची मुल्यां आनी तत्वां आपल्या दोल्या मुखार दवरून स्वतान आनी पोरजेच्या मोगान आपलो वावर करूंक, सगल्यांक आपलो धर्म पाळूंक आनी परगटूंक मेकळेपण दिवंक, तशेंच जावच्यो आसात त्या वेंचणुकांतल्यान बरो सरकार आमकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमी समेस्तांनी माय मारयेचो नीज मोग करूंक आनी तिची आनी तेर्स रोजाराची भोगती आमच्या काळजांनी वाडोवंक, तशेंच घराघरांनी तिचे बेटे वरवीं लोकांचो एकवोट जोडूंक आनी जुजेबाजा भाशेन आमचे जिविताचे देवाक तांबो नासलेले समर्पण करूंक आमकां बोल आनी कृपा मागुया. कोरोना व्हायरस हे पिडे लागून मनशाकुल आजून घाबरलेले आसा, कित्याक हे फुडें कितें आमकां रावता तें आमी नकलो. आमचेर येतेली वायट विघ्नां पयस कोर म्हूण आनी दर एका मनशाक
काळजा मनाची शांती मेलूंक आनी देवाचेरूच पातयेवन आमची पावलां आमी मारूंक समेस्तांक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणिया आमची काबूल कर. आयज दिवसिजीच्या पाद्री आनी मोटवाश्या खातीर आनी देव आपोवणेच्या वावरा पासत मागुया. ह्या वावराचेर आशिर्वाद पडून देव आपोवणी वाडूंक आनी पार्थ सायबिणीचे मोजतीन आमच्यो आवयो आनी गोराब्या मागण्यान ती रावूंक आनी मोगान वाडोवंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणिया आमची काबूल कर. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. सर्गीचे बापा, तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी दयेन आयकून घे आनी आमकां तुजी कृपा फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. गायन घेवया C38. Tukac woda, surf moše, tužec dekor kaše, moše hatke, moše pajke, slikarko, a takoše. Tu co mojmo porkot koruk, šupko bo zogljatiju. Tu kad papa surf može, i ta duga ekrane. Tu kad papa surf može, tužec neko kaštele. म्हज्या भाव भयणीने म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या कोवीड शुभेच्छा रावाक सर्वेस्पोर मानून देऊ. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो. तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतल्यान उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र, 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 तलवारान सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय, उंचगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो कूट परगुटुया. तुझ्या कुसारी पुनर्जीवन पडा पूर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुर पदवीदार बापा, सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना अंकवार मरेची देख घेवन आनी तिचे आसऱ्या खाल आमचे मिसांव जिवंक आमकां सगल्यांक कुर्बा मागुया आनी देवाचें राज आमकां येवं म्हूण मागुया. बराबर जेजूंची केल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां गाळणेक करूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन आयज सांजेर 6 वाजता इंग्लिजींतल्यान मीस जातलें आयताराचें मीस तशेंच दाबोलीं कोबेलान 6:30 वाजता आयताराचें मीस जातलें फाल्यां आयतार आनी फाल्यां 16 तारीख बागेवन जुजेवाजाची परब परबेचीं मिसां सांकवाडे जातलीं तशेंच आमचे फिरगोचेन 3 मिसां जातलीं आयताराची मिसां तशेंच परबेचीं मिसां दोबाजीक परबेचें मीस 7:45 जातलें पयलें मीस 6:30 वाजता दुसरें मीस 7:45 8:45 ते परबेचें दोबाजीक मीस जातलें आनी त्या उपरांत 9 वाजता आनीक एक मीस आसतलें बागेवन जुजेवाजाचे मजतीन सगळ्या पिडेस्तां पासत किरीत भाशेन मागुया सुर्गींच्या बापा सुर्गींच्या बापा पातकाक पातकाक दुखीक दुखीक पिडेक पिडेक आनी अडचण्यांक सांपडलेल्या तांय आनी अडचण्याक सांपडलेल्या तुजें काळीज तुजें काळीज कितलें मधुर तें कितलें मधुर तें तुज्या पुतान तुज्या पुतान विस्मितां करून विस्मितां करून दाखयलां दाखयलें तेच परी तेच परी तुजे सेवका तुज्या सेवकाक बागेवन जुजे वाजान बागेवन जुजेवाजा आपल्या जिवितान आपल्या जिवितांत आनी मरणान आनी मरणांत जिन्सवार अजापां करून सवाराच्या पाकून तीच मधुराय तीच मधुराय लोकांक दाखोवन लोकांक ओजारांनी ओजारांनी पवित्र सभेच्या गोपान पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली ओडून हाडली
तुर्ताचे विनवणेन तुर्ताचे विनवणी तुजेर आमचो तुजेर आमचो भावार्थ वाडोय भावार्थ वाडोय आमी आमी तुज्या मोगाचे तुझे मोगाचे नीज गवाय जावन नीज गोवायसा निर्मी निर्मी आनी हेच नदरेन आनी हेच नोंद आमी मागता तो उपकार आमी मागता तो उपकार आमकां फावो कर आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमच्या सुम्या वरवीं आमेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार. भाग्यवान जाल्या आमच्या भावा विनोद्या तुझी मोसत पावोय साक्षी दिवंक जेजू पापात पोसू उर्बेन मोर आमकां जागोय सुसेवाचा आमच्या बाबा तुझे पासून अर्गमोयमा पापाक जेजू पवित्र आत्म्याक अर्गमोयमा ससना ससना सुसेवाचा आमच्या बाबा तुझे पासून अर्गमोयमा पापाक जेजू पवित्र आत्म्याक अर्गमोयमा ससना ससना